खाशेल्ली मुद्दम सांगूंक सोदता की ऑफिस टावनाचें मूळ मुद्दो आशिल्लो की आमी हे ऑफिस इन द हार्ट ऑफ द सिटी पोंडा हे उक्तावण केल्लें आसा जेणे करून लोकांक सुविधा आनी इजी एक्सेस मेळची अशें म्हणून ह्या विचारान हे ऑफिस उक्तावण जाला. वर्किंग आवर्स फ्रॉम 9 to 5 आसतले आनी सगळ्या लोकांनी ह्या ऑफिसान येवन सगळे सुविधांचो आभार. प्रत्येकान आपले कार्य भारतीय जनता पक्षाचे विजन भारतीय जनता पक्षाचे जे काम केल्ले डेव्हलपमेंट जो आसा तो ह्या मतदारांतल्या ग्रामीण भागाच्या प्रत्येक वार्डान पावोवप ही तितलीच आमची जबाबदारी आसा. दुसरी एक गोष्ट आसा रुसवे फुगवे आसतलेच परंतु रुसवे फुगवे हे कोण काडपाक शकता ते कार्यकर्तोच काडपाक शकता आणि जोपर्यंत कार्यकर्तो जो आसा तो त्या मतदारांचे कडेन संपर्क साधना तोपर्यंत आम्ही कोणाकडल्यानूच अपेक्षा करपाक जायना आणि म्हणून ही अपेक्षा भंग न जातले जाल्यार म्हाका दिसता अपेक्षा पुरती जर जातले जाल्यार म्हाका दिसता प्रत्येक कार्यकर्त्यान एक मतदार जो आसा एक वोटर जो आसा ताका संपर्क करप हे तितलेंच महत्वाचें आसा. ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टर नरेंद्रजी मोदी यांचे कार्य म्हणजे डॉक्टर प्रमोद सावंतांचे कार्य तितले गोंयांत इतले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जाला इतले लोकांक स्किम्स मेळ्ळा वेगवेगळे स्किम्स मेळ्ळा सगळ्या लोकांक महिला आसूं जाणट्याक आसूं वेगळे स्किम्स मेळटा लोकांक ते लोक सगळे आमकां जेन्ना घरा वता ते लोक आमकां सांगता आनी हातूंतल्यान आमकां दिसून येता की हो जो आमी इलेक्शन आसा बाय इलेक्शन हे भरघोस मतांनी अशें कांयच हातूंत दुबाव ना आनी गौरी बाबान सांगिल्ले प्रमाणे असं आम्ही कार्यकर्त्यांनी घरा वचून मतदान जेन्ना जातले 9 एप्रिलाक तेन्ना त्या दिसा आम्ही सगळ्या लोकांक भायर काडचे पडटले. आम्ही आमचे कार्यकर्ते सगळ्या कडेन भोंवता आम्ही एक कडेन आतां खरमळार भोंवले जाल्यार आमचे कार्यकर्ते दुसऱ्या एरियांनी भोंवता लोकांक कन्विन्स करता की आमकां तशें आमी सदां सांजचे वचून सगळे रिपोर्ट घेता. सो आमकां खूब बरें दिसता आमी एक फॅमिली आनी एमजीपी बीजेपी युतीचे सगळे कार्यकर्ते आम्ही एकजुटीन काम करता. आम्ही पळयता फिल्डार सुद्धा की सगळे आम्ही बीजेपीचे कार्यकर्ते हांगा आयला आनी ते हांगा सुद्धा जेन्ना फिल्डार आमी वता ते सुद्धा काम. सो म्हाका दिसता की हो सीट आमी खूब मतान जिखता. जेन्ना गोंयच्या 16 मतदारसंघात युती आसता थंय दुसरो जो पक्षाचो उमेदवार आसा तो तकली वयर काडूंक शकना हे पयलीं सगळ्यांनी लक्षात येवं. पयलीं आमी म्हणटाले की पयल्या 8 मतदारसंघात काँग्रेसचे उमेदवार वयर तकली काडूंक शकना पूण ते आज ना. पूण 16 मतदारसंघात जे युतीचे उमेदवार पळय आसा ते केन्नाच तकली वयर काडूंक शकना. आनी हे ध्येय आनी धोरण दवरून जर आमी सगळ्यांनी काम केलें जाल्यार जो कितें पळय गांवां वचून कितें उलयता पळय ते ह्या कानान आयकुपाचें आनी त्या कानान सोडपाचें ताचेर तुमी चर्चा करपाची गरज ना. कारण युतीचो धर्म युतीची मतां ही वेगळी आसता हे पयलीं लक्षात दवर. भारतीय जनता पक्षाक भयंकर मोठे प्रेम आसा. स्वता जावन आपल्या वाड्या वयले इलेक्शन रोलाचे पान घेवप आणि आपण स्वतः पडला प्रमुख. म्हजे कडेन ही 5 घरां कारण सगळी एक सायडीक 30 मतां आसतात तातूंतली आपण 5 घरां 5 ते 15 किंवा 5 ते 15 किंवा 5 ते 20 3 ते 4 मतां आसता एक कुटुंबात हे आपण हातून सांगता हे जाय जाल्यार आमकां 2 ते 3,000 मतांनी जिखपाची सहज हे जातली. कितें जातली आमकां सवलत मेळटली. ती फुडें व्हरपा खातीर आनी तांची उरिल्ली कामां आसा ती स्वप्नां पूर्ण करपा खातीर बाब रितेश नायक तितल्याच जोमान फुडें झगडपाक आनी तितल्याच नेटान काम करपाक ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या हातूंत कमळ ह्या चिन्हाचेर उबो आसा आनी ताका आमी सगळ्यांनी जिखून हाडपाक जाय म्हणून ह्या संकल्पान फोंड्या एक स्वताची एक व्हडली वळख आसा. अंत्रुज म्हालाची एक वळख आसा ही देव देवळाची भूमी. हांगासरलो सांस्कृतीक वारसो सगळे गोंयाक एक वेगळी वाट दाखयता आनी हांगा ह्या फोंडा शहरान भितर कमळ जे फुल्ले ते बाब रवी नायक हांच्या हातूंतल्यान आनी ते तांचे स्वप्न ते स्वप्न फुडें व्हरतनाच आयज आमी सत्तेन आसा
म्हणजे खंयचोय मनीस विचार करतना असो करचो ना की आपण काँग्रेसीक मत दितलो आणि विरोधान मत आपल्या पिड्ड्यार करतलो म्हणून. आणि काँग्रेस कितें तर फाटल्या अनेक वर्सां इतिहासान दाखोवन दिल्लें आसा काँग्रेसीन ती की ह्या काँग्रेसीन अनेक वर्सां ह्या देशाचो विकास आसा तो विकास कसो फुटलो आणि आमी जे प्रगती पथाचेर वताले त्या प्रगती पथाचेर वचपाचें जे लेट जाले ते खूब वेळ उशिरा आयले. आतां आमचो कॅन्डिडेट रावला रितेश नायक ताका आमी सपोर्ट करपा खातीर भोंवता आनी तेज्या वांगडा आमी आमच्या वार्डांनी भोंवता आमच्या एरियांनी भोंवता आनी बरो सपोर्ट आसा आनी 100% आमी जिखतले हांगासर. इतले दीस जाले तुमी आमी पळयला कॅम्पेनिंगाक बी आशिल्ले आनी ते लोकांच्या वांगडा वयता सगळे हे बाय इलेक्शन सडनली येयले दुकान सो कशें आसा लोक कशें कितें सांगता पळय हें इलेक्शन कितें अशें सांगून येवना न्ही 5 वर्सांनी अशें इलेक्शन घडटा जाता पूण हें इलेक्शन एका कारणा खातीर हें इलेक्शन घडटा आतां आनी हें इलेक्शन फुडले 27 परत विधानसभेचें इलेक्शन जावपाचें आसा रेग्युलर इलेक्शन म्हणटा तें. सो आमी आतां लोकां कडेन वता आसतना लोकां सांगता की बाबा आयज रितेश रावला तुका हांवें 7-8 म्हयने तुमच्या मतदारसंघा भितर ह्या मतदारसंघा भितर जी कामां मार्गाक लागिल्ली ती कामां कंप्लीट जावची जी कांय नवे इनिशिएटीव आसात ते इनिशिएटीव घेवचे ते फुडें व्हरचे ताका लागून 27 परत बीजेपीचोच सरकार येवपाचो आसा.